कला आणि संस्कृती संचालनालय रवींद्र भवन साखळी आणि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नवी दिल्ली हांच्यात रोड पालवा आम्ही सोमवार 2 फेब्रुवारी ते शुक्रार 6 फेब्रुवारी 2026 मजगती रवींद्र भवन साखळे हांगा 25वो भारत रंग महोत्सव आंतरराष्ट्रीय थिएटर महोत्सव आयोजन केला। त्या निमतान या हाच्या भितर आम्ही तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। या महोत्सवाचे उक्तावण आमचे नामनेचे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री प्रमोद सावंत सर हांच्या हस्तुके आणि कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री महोदय आदरणीय रमेश तवडकर सर हांच्या हस्तुके जातले। या महोत्सवाच्या भितर 5 नाटकां 2 ते 6 या दिसा मजगती जातली आणि ती सगळी नाटकां उक्तावण आमचे जातले 2 तारखेक 7 वरांचेर। ताच्या उपरांत हर एक जे नाटक आसा ते दुसऱ्या दिसासान 7:30 वरांचेर सुरू जातले। या महोत्सवाच्या भितर नॅशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट युवक मुंबई ही संस्था संकेत पारेख दिग्दर्शित अलाइव हे नाटक सादर करतली। मंगळारा 3 फेब्रुवारी 2026 दिसा दक्षा शिरोडकर दिग्दर्शित फादर हे नाटक मांगिरीश युथ क्लब मंगेसी ही गोयची संस्था सादर करतली। रंगसील थिएटर ग्रुप मुंबई ही संस्था अवनीश मिश्रा हांणी दिग्दर्शित केल्लें द मॉर्निंग शो हे हिंदी नाटक बुधवारा 4 फेब्रुवारी 2026 दिसा सादर करतली। बिरेस्तारा 5 फेब्रुवारी 2026 दिसा हॅपी रणजीत हांणी दिग्दर्शित केल्लें ब्लडी बॉम्बे हे हिंदी नाटक युनिकॉर्न एक्टर्स स्टुडिओ मुंबई ही संस्था सादर करतली। या महोत्सवाचे निमणे नाटक शुक्रारा 6 फेब्रुवारी 2026 दिसा धारिणी कोमल हांणी दिग्दर्शित केल्लें द्रौपदी हे तामिळ कोमल थिएटर चेन्नई तामिळनाडू या संस्थेच्या वतीन केले वतले। या महोत्सवात सादर जावपी सगळी नाटकां चडांत चड 7:30 वरांचेर सुरू जातले। हो भारत रंग महोत्सव 25वो आसून गोंय भारताच्या सगळ्या वाठारांनी आणि जगातल्या इतर सेंटरांचेरही हो रंग महोत्सव 2 तारखेच्यान सुरू जाता आणि 25वो असल्या कारणान गोंयच्या आमचे हे जे सेंटर आसा गेल्या वर्सा आमी कला अकादमीच्या भितर आमी हो महोत्सव केलो, पण हे या मुखार हे सेंटर कदाचित साखळी रवींद्र भवना खातीर कायमचे जावं येता अशें आमी हावेस दवरलेलो आसा आणि ते जातले। आणि ह्या वर्सासान आमी साखळी रवींद्र भवनान हो महोत्सव सुरू करता। हांगा 5 नाटकां जातलीं। ही नामनेची नाटकां इंटरनॅशनल लेवलचेर ते सिलेक्शन जाल्लेले आसा। तांचो गोंयच्या सगळ्या लोकांनी लाभ घेवचो। जे नाट्य रसीक आसा किंवा इतर रसीक आसा तांच्यांनी ही नाटकां बड्या उमेदीन पळोवची अशें हांव सगळ्यांक विनंती करता। उपस्थित मान्यवर आणि पत्रकार बंधू, रवींद्र भवनान मानाचो तुरो काल आमकां मेळ्ळो। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी ते अध्यक्ष आसा रवींद्र भवनाचे 2 म्हयने पयलीं आमचे कडेन बशिल्ले आनी ताणें जे आपले विचार प्रकट केले की रवींद्र भवनचें नांव देशांत कशें जावंक शकता, कित्याक आमी तरेतरेचे एक्टिविटीज करता आनी तो डिस्कशन करून आमी पळोवया कितें जाता कशें जाता। आनी इमिजिएटली आमकां कळ्ळें की फोंडा हांगा राज्यची नाटकां लायलीं तेन्ना तशेंच वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्स वचूंक जाय जाल्यार ताजे कडेन नंबर घेतलो, आमी कॉन्टॅक्ट केले मुंबय आनी तांच्यांनी आमकां सगळी म्हायती दिली कितें करपाचें। जेन्ना आमकां म्हायती कळ्ळी की देशांत पंढरपुराक 25 तासाचो हे जाल्ले कार्यक्रम सगळे अशें संगीताचो, जर तुमी 26 तास केलो जाल्यार तुमचो रिकॉर्ड जावंक शकता। त्या निमित्तान आमी संचालक मंडळा कडेन प्रस्ताव दवरलो आनी तांच्यांनी इमिजिएटली सांगलें की आमी पळय लेटात एक शिवधनुश्य पेरया आनी आमी फुडें सरले आनी आमी डिक्लेअर करून आमची नांवां मागयलीं। आमकां दिसतालें की येतले कमी जातले, पण ऑन एन एवरेज 200 लोकांनी सहभाग दाखयलो आपलो ह्या कार्यक्रमाक। म्हणजे आमी आसा आनी ऑलमोस्ट आमी म्हणलें कोणाकूच भायर उडोवपाचें ना। ऑन एन एवरेज आमी 30 वरां करुया म्हणून। तो काल आमचो 11 सुरू जालो कार्यक्रम
26 जानेवारी तो काल 5:30 सोंपलो आनी काल आमकां तांच्यांनी ते ऑथॉरिटी बॉडी आयिल्ली तांच्यांनी डिक्लेअर केलें की आमी देशांतच न्ही जागतीक स्तरार सुद्दां असो कार्यक्रम करपी तुमी पयली रवींद्र भवन हो तांच्यांनी आमकां मान काल दिलो, मेडल दिले आनी त्या प्रमाणे सर्टिफिकेटूय दिली. आमच्या बरोबर को पार्टनर आशिल्ले पद्मिनी फावंडेशन तांकांय आमकां हेल्प मेळ्ळो आनी तांकां ही सर्टिफिकेट मेळ्ळी. त्याच प्रमाणे आमी जे हांगा पार्टिसिपंट्स केल्ले त्या प्रत्येकाक हांगा सर्टिफिकेट दिले वेल्यो आनी तांकांय आमी तांची उर्बा वाडयली. ह्या महोत्सवान ह्या ज्या 30 वरांच्या हातून 6 वर्सांच्या भुरग्यांनी अभंग म्हणलो आनी 75 वर्सांच्या जाणट्यांनी हांगा अभंग म्हणलो आनी कंटिन्युअसली न थांबता रात दीस हांगा पदार्थो आविश्कार म्हणजे यत्नूच जालो. आनी हो जो शिवजन्मोत्सव आसा शेवट आमी पयले हे सगळे तुमी प्रसिद्धी बरी दिली, त्याच प्रमाणे संचालक मंडळांनी सपोर्ट केलो, त्याच प्रमाणे रवींद्र भवनाचे स्टाफ बाकीचे सगळे टॅक्निकल स्टाफ तांच्यांनी सगळे सपोर्ट दिलो म्हणून ही गजाल जावन पडली आनी हांव मानाचो तुरो आमकां मेळ्ळो. त्याच बरोबर दुसरो मानाचो तुरो एनएसडीची टीम हांगा आयिल्ली. तांकां जेन्ना आमचो परिसर पळोवन आनी इमिडिएटली डिसिजन घेतली की भारत रंग महोत्सव हांगा तशें सहजादी जायना, कला अकादमीनी जातात पूण हांगा केन्ना रवींद्र भवन ठरोवन आशिल्लें ते एनएसडीचे तांच्यांनी इमिडिएटली ठरलें की हांगा करुया म्हणून. तांचो फुडलोय प्रपोजल आसा की एनएसडीचे ट्रेनिंग सेशन सुद्दां साखळेन जावचे. सो त्या खातीर तांचो जाग्याचो पाहणी चालू आसा, आमची डॉर्मेटरी आसा थंय तांकां आवडले. पळोवया फुडें कितें जाता तें. पूण अशें जालें जाल्यार गोंयच्या आनी सांखळेच्या लोकांक ताचो बरो फायदो जातलो आनी एक समज ते जाय जाल्यार एक वील बी कलाकार कितें जावंक शकता थ्रू एनएसडी मार्फत एक आमकां गोंयांत एक बरें वातावरण तयार निर्मीत जातलें. यावर्षी भारत रंग महोत्सव हा आपला 25 वर्ष पूर्ण होत आहेत या फेस्टिवलला. 25व्या या फेस्टिवलमध्ये संपूर्ण भारतामधून जवळजवळ 280 नाटकांचं प्रदर्शन वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये होत आहे. त्याच्यातलं एक सेंटर आपला गोवा आहे. गोव्यामध्ये विशेष करून जे नाटकं सादर होणार आहेत ही नाटकं वेगवेगळ्या शैलीची, दर्जेदार, उत्तम प्रकारे सादरीकरण करणारी नाटकं आहेत. या 5ही नाटकांची शैली एका नाटकाहून दुसऱ्या नाटकापेक्षा वेगळी 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 आणि वेगळी अशी 5 नाटकं आपल्या इथे सादर होणार आहेत. उत्तम दर्जाची नाटकं आहेत. कळकळीची विनंती आहे, गोव्यातील जे भूतपूर्व रंगकर्मी आहेत, ज्येष्ठ रंगकर्मी आहेत, सुजाण नाट्यरसिक आहेत, या सर्वांना कळकळीची विनंती आहे की रवींद्र भवन साखळी इथे या भारत रंग महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि सहयोगी दल म्हणून ते पण आहेत आणि त्याचबरोबर आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंट हे नेहमीच सातत्यानं आमच्या बरोबर असतं, एनएसडी बरोबर असतं, उत्तम सहकार्य करतात. चांगली नाटकं एनएसडी कडे रिक्वेस्ट करून त्यांनी यावर्षी अतिशय उत्तम दर्जाची नाटकं खास गोवेकरांसाठी आणलेले आहेत भारत रंग महोत्सवामध्ये. तर तुम्हा सर्वांना कळकळीची विनंती आहे की आवर्जून या फेस्टिवलचा आनंद घेण्यासाठी रवींद्र भवन येथे संध्याकाळी 7:30 वाजता प्रयोग सुरू होईल. तर आवर्जून या असं तुम्हाला आग्रहाचं, कळकळीचं आणि स्नेहपूर्वक तुम्हाला निमंत्रण आहे. आम्ही तुमची वाट पाहतोय. धन्यवाद. कालच्या जाणट्या सांगायचं समजा काल 30